विसवा उपरांत तुमकां परत येवकार। गोंय काँग्रेसीन शेनवारा सांताक्रूज वाठारांत भेट दिवन जनतेच्यो समस्या आयकल्यो। काँग्रेस फुडाऱ्यांनी कार्यकर्त्यां सयत सांताक्रूज वाठारांत भेट दिवन लोकांची घराणें आयकून घेतली। आरडीएक्स गोवा खातीर सांताक्रूजच्यान विलियम रॉड्रिगीज। गाना गाना माना नोमान तुका गोंयकारा म्हणून ही आमी यात्रा काडल्या आनी लोकांच्या बऱ्यान वचपाची काँग्रेस पार्टीन अशें थारायला विथ द लिडरशीप ऑफ आवर डायनेमिक प्रेसिडेंट न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट गिरीश बाब हाचे खातीर आमी आख्ख्या गोंयांत भोंवता आनी गोंयांत लोकांचे समोर वयता। कित्याक आतां इलेक्शन ना पूण आमी लोकांक वचोन लोकांचे तिचे प्रश्न विचारतात। आयज सरकार 3 वर्सां जाला, आयज सरकार न्हिदलेलो आसा। आयज सरकाराक बापूय म्हणटा तो ना, आयज सरकाराक चीफ मिनिस्टर ना। आयज 100 दीस जाता, 100 दिसांक आयज इट इज अनकॉन्स्टिट्युशनल। कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे गोंयचोच सीएम आसपाकूच जाय। एक दीस देखून वयता दुसऱ्याक चार्ज दिवंक जाय, बट तीक सीएमाक आयज 3 हेड्स म्हणटा तांकां चार्ज दिलेली आहा। आयज आमची कितेंच कामां जायना। भोव करून काला उपरांत पळोवंक गेल्यार एक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल मेळटा, फायनान्स एप्रुवल कोण दितलो? आयज फायनान्स एप्रुवल दिता तो आयज आमचे मदें ना। तेणी मॅनिफेस्टोन प्रॉमिस केल्लें 15 लाख दितो म्हण। तेणी पेट्रोल सांगलेलें कॅप करता म्हण। तेणी सांगलेलें आमी करप्शन करपा नाय म्हण। तेणी सांगलेलें की एक मनशाक बरी ही कंट्री मेळ, एकल्याक जॉब मेळटा म्हण। गोंया प्रॉमिस केल्ले 50,000 जॉब्स। तेणी प्रॉमिस केलेलें एम्प्लॉयमेंटाचेर एम्प्लॉयमेंट करता म्हण। आपण 5,000 जॉब्स दिता म्हण। हय, आपण 5,000 जॉब्स दिता म्हण। आतां आनी तांकां आनी कितें उरलां विचारपाचें? तांकां सांग न्ही कितें करप्शन तेणी बंद करता म्हणलें। तेणी सांगलेलें काँग्रेस करप म्हण। तांकां करप्शनाचेर उलय न्ही। आयज ते सांगताय की आमगे कितें स्कॅम केलें काय म्हणून। राफेल डिलाचे स्कॅम हे खूब बरो तांकां। नमन तुका गोंयकाराची आमची लोकांक मेळपाची, लोक आसा ते इलेक्शन नासतना सुद्दां आनी लोकांची विचारपूस करपाची, लोकांचे प्रश्न आयकून घेवपाचे ही कार्यावळ जी आमची आसा प्रोग्राम तो आयज 4थो दीस जाल्लो आसा। आयज 4थ्या दिसा पणजी बाजार गेलो, मागीर आमच्या सिल्वेर बाबाच्या आक्षी गांवांत सांतांद्रे आक्षी गांवांत गेलो आनी आयज आमी आतां सांताक्रूज कोणी बाबाच्या गांवांत आयिल्ले आसात। दिसता प्रचंड लोकांचे जे प्रश्न आसात, कारण सरकार ना 100 दीस जाले। आयज सीएम ना, कॅबिनेट मिटींग जायना, लोकांचे इतले प्रश्न आसात ते सॉल्व करपाक कोण ना। त्या खातीर आमी लोकां फुड्यान वयता, कारण लोक आमकां उमेदीन आपले जे कश्ट आसा, प्रश्न आसा ते सांगत आसात।